नमस्कार आणि योगार तुमका प्रुडंट मीडियाच्या आमच्या आयच्या विधानसभेच्या काळातल्या मध्यंतरा वेळेच्या कार्यावळीक दी ब्रेक अवर आदल्या दिसाचो एक प्रश्न आणि त्या प्रश्नाच्या संदर्भातल्यान केल्ली चर्चा हेच ब्रेक अवर घेऊन आम्ही मुखार वतात. हांगा शुक्राराक एक गजालीचेर चर्चा जाली ती म्हणजे मनोहर पर्रीकारान जे एक बिल मांडलें त्या बिलाच्या संदर्भातल्यान जाल्ली आनी दॅट बिल वॉज मिनिमम एम्प्लॉयमेंट एश्युरन्स स्कीम जी इलेक्शनाच्या वेळार दोन्ही वाटच्यातल्यान दोन्ही पार्टींनी सांगितलें की आम्ही बेकारी भत्तो दितलो पण या बेकारी भत्त्याचेर बरीचशी टिकाय जाल्ली आनी बेकार आशिल्ल्या भुरग्यांक आतां आनी बसोवन दवरतले आनी ते मासतले अशे तरेची एक टिका आशिल्ली जी मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्र्यांनी सांगली आनी तांणी ते स्किमूय वेगळे तरेन केली की मिनिमम एम्प्लॉयमेंट एश्युरन्स स्कीम जशी हाजे पयलीं पॅट्स केल्ली प्री एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग स्कीम म्हणून तशी तरेची जी आसतली ते स्टायपेंड मेळटलो आनी त्या स्टायपेंडाचेर 3,500-4,000 रुपया दिवन भुरग्यांक थंय ट्रेनिंग दितले वा तांची कांय कामां करतले ही कामां तांचे कडल्यान करून घेतली अशी तरेची ही स्कीम आसा. पूण ह्या संदर्भातल्यान आमी चर्चा करतात ती एकच ती फक्त ह्या स्किमीचेर न्हय तर स्किमीच्या मुखार वचून ओवरऑल गोंयांक बेकारी आसा काय कितें आनी सरकारी जॉब होच जॉब काय कितें आनी बाकीच्या जॉबां भितर कांय ना काय कितें स्कोप ह्या सगळ्या गजालीचेर आमी हांगा चर्चा करतले. आनी ही चर्चा करपा खातीर आमचे कडेन हांगा दोन मानेस्त आसात. तातूंतले पयले आसात ते गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज असोसिएशन आसा ताजे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर. दुसरे आमचे कडेन आसात ते एक वेगळे तरेचे व्यक्तिमत्व आज आमच्या स्टुडिओ भितर आयला आनीक घडये असल्या लोकां कडेन गोंयकारी बी ज्यांचे तकलेन सरकारी नोकरी भरल्यात ते विचित्र लोक म्हणून पळयतात असल्या लोकां कडेन ते म्हणजे बरी सरकारी नोकरी आशिल्ली बऱ्या पगाराची नोकरी सोडून ताजेर उदक सोडून प्रायवेट काम करपाक भायर सरले आनी तातूंतल्यान आज स्वताची एक बरी पैकी एक प्रोफेशन तांणी उबी केल्लें आसा. ते PWD भितर 6 वर्सां इंजिनियर म्हणून काम करताले सिव्हिल इंजिनियर आनी ताजे नंतर फाटल्या 16 वर्सां जाले एक कन्सल्टिंग सिव्हिल इंजिनियर म्हणून बऱ्यापैकी तांचें प्रोफेशन चलिल्लें आसा वेवसाय चल्ला ते म्हापशेचे राजन मोये. तुमकां दोगांयक आमच्या स्टुडिओ भितर येवकार. मंगलदास बाब तुजे कडल्यान सुरू करया. हांगच्यानूच सुरू करया की मिनिमम एम्प्लॉयमेंट एश्युरन्स स्कीम जी सुरू केल्या हाजे पयलीं पॅट्स केली मनोहर पर्रीकारान आतां ही केली आनी जे कोण बेकार भुरगे आसा तांकां गव्हर्मेंट नोकऱ्यां कडेन हाडपाची एक वाट वा एक जनेल म्हणून कशें हें केलां. ओके खऱ्यांनीच ह्या गजालीची गरज आसा खुबशी गरज आहा. ही गरज हे खातीर आसा म्हणटा हांव की पॅट्स जे केल्ले खरें बरे विजनान केल्ले की जेजे करून एका मनशाक एक ऑफिसांत जें कितें कामाची मिनिमम नॉलेज जाय ती नॉलेज तांकां मेळटाली आनी ते फुडें ताका बरी सर्वीस करूंक लोकांक जी बरी हें दिवपाक सर्वीस दिवपाक मेळटाली. कित्याक जेन्ना तुका सर्विसेचें तत्वूच जर खबर ना आतां नवीन जे कोण येता विथावट ट्रेनींग येता तांकां खबरच आसना आनी ताका लागून ते एकस्टम जावपाकच पयलीं 1-2 वर्सां वयता आनी गव्हर्मेंटा खातीर 2 वर्सांचो प्रोबेशनूय बीन दवरता. पण बिसायड्स दॅट इफ द प्री एम्प्लॉयमेंट सारकी जर स्कीम करता जाल्यार इट्स अ व्हेरी गुड वी वील एप्रिशिएट इट. वाय वी वील एप्रिशिएट तें तुमकां सांगता की हाज्या पासून जे कितें प्री एम्प्लॉयमेंटान जें काम तेंणी आपलें काम दिलां इतले 5-7 वर्सां पॅट्स जे आसले ते दे डिजर्व टू बी रेगुलरायज द सर्विसीस कित्याक तेणें भरपूर काम दिलां सगळे पॅट्साचें काम सोडटाले आमची रेगुलर स्टाफ पर्सन तेंचे कडेन काम करून घेताले. ही वस्तुस्थिती आसा. म्हणजे हेजो अशें दाखयता की आमकां की जर ट्रेनींग दिली जायत नेसेसरी ट्रेनींग जर मेळ्ळी जायत जाल्यार तो ते आस्थापनाक बऱ्या उपेग पडटा रादर दॅन जे कोण अशें घेता ते. राजन तुका कितें दिसता की ह्यो अशे तरेच्यो स्किम्स ज्यो आसा जावं पॅट्स वा जावं ह्यो मिनिमम एम्प्लॉयमेंट एश्युरन्स स्कीम आनी कितें हें करपाचें आनी बेकार आशिल्ल्या भुरग्यांक गव्हर्मेंटाचे सर्विसे कडेन हाडपाची ही गरज आसा. म्हाका दिसता पयलीं म्हणजे तांकां गोंयांत स्किल्ड जे पळय आसा न्ही स्किल्ड मॅन फोर्स ताजी बरीच कमतरता आसा आयदर इन गव्हर्मेंट ऑर इन प्रायवेट. तेन्ना हे पळय गव्हर्मेंटान जेन्ना तांकां ट्रेनींग दिवन मागीर पळय तांकां हें करपाचें एब्जॉर्ब करपाचें केल्या सो ती म्हाका दिसता की इट इज अ रायट स्टेप रादर दॅन डायरेक्टली एम्प्लॉयींग दॅम गिवींग दॅम दीस ट्रेनींग आनी हें करपाचें आसा तें म्हाका दिसता की इट्स अ रायट. म्हाका एक गजाल तुमी तुमचे भितरली कोणीय सांगपाक शकतात जाल्यार बरें जातलें की तुमी म्हणटात की भुरग्यांक डायरेक्ट घेवचे परस तांकां ट्रेनींग दिवचें वा तांकां तो एक्सपिरियन्स दिवचो आनी कितें एक्सपिरियन्स इज वन थिंग बट स्किल्स नात तुमी म्हणटात. स्किल्स नाशिल्लें असलें कसलें एज्युकेशन हें स्कील नासतना तुमी एज्युकेशन दितात मागीर उपयोग कितें तर त्या एज्युकेशनाचो. आमची कितें आसा एज्युकेशन सिस्टमूच अशी आसा की
ज्या हातून भुरगो भायर सरता, वन्स यू कम आउट इन द फील्ड यू फायंड दॅट यू डोंट नो एनीथिंग रिगार्डींग वॉट इज गोईंग ऑन इन द फील्ड. सो आमी सुद्दां आतां आमी एम्प्लॉय करता, सिवील इंजिनियर एम्प्लॉय करता, नाजाल्यार ड्राफ्ट्समॅन एम्प्लॉय करता. जेन्ना ते आमचे कडेन कामाक येतात नवे आसता तेन्ना तांकां कांयच खबर नासता. ते आमकां तांकां जवळ जवळ 3 ते 6 म्हयने ट्रेनींग दिवचें पडटा, अँड देन ओन्ली वी कॅन एक्सपेक्ट समथींग इन रिटर्न फ्रॉम. म्हणजे आमचें जर कितें काम जावंक जाय तांचे कडसून जाल्यार 6 म्हयने मिनिमम 3 म्हयने ते 6 म्हयने आमकां तांकां ट्रेनींग दिवन मागीरूच देन वी कॅन एक्सपेक्ट सम वर्क फ्रॉम देम. नाही पण हे सर्टन एडवान्स ट्रेनिंग आय कॅन अंडरस्टँड, प्रत्येक फर्म दिता वा प्रत्येक जण दिता. बेजीक ट्रेनिंगाची पसून गरज आसता, बेजीक स्किल्स पसून नासतात. यू जॉईन्ड एज अ इंजिनियर, येस, करेक्ट, PWD भितर यू हॅड नो स्किल्स. तेन्ना ऑल्सो आय डोंट थिंक आय हॅड एनी स्किल्स. आय सी. बेसिकली कितें आशिल्लें, आय वॉन्टेड टू जॉइन PWD or any other this thing to get some experience and confidence to start on my own. That was the main reason I joined PWD. I see. You didn't join because you wanted a government job. Government jobs असं म्हणून नाही. The government job came in the way. It was a better job than some other job. पिशे पण केलं ताणें. म्हाका दिसता पिशेपणांनी बीन केन्ना मनशाक शाणपण सुचता मेळटा. ताणें जशें सोडून एक प्रयत्न केलो तशें खूब जाणांनी सोडलाय बी गव्हर्मेंट सर्वंट, पूण चड बाय एंड लार्ज तेतून पळयलें जायत चडशे बरी सर्वीस प्रायवेटाक आसा, हाय सॅलरी पेड, दे ट्रेंड टू जॉइन गव्हर्मेंट. कमी पगाराचेर. हय, कमी पगाराचेर येता. नाही तशें देर आर सम केसीस, बिकॉज आय नो सम केसीस. एक 5-6 वर्सां फाटीं ताजे पयलीं मातशें गव्हर्मेंटान तितलें हें नाशिल्लें, म्हणजे तशे जॉब्स बी मेळनाशिल्ले, म्हणजे देर वॉज नॉट मॅनी रिक्रुटमेंट्स इन द गव्हर्मेंट. मदीं मातशें बंद जाल्लें. हय, मदीं मातच्यो बंद जाल्ल्यो. तेन्ना आय नो सम इंजिनियर्स आय एम टॉकिंग अबावट. थोडे पळय सायटीर आनी जांकां पळय प्रायवेटान पगार चड आशिल्लो, दे हॅव जॉयन गव्हर्मेंट विथ अ लेसर सॅलरी. दीस इज परस ड्यू टू हेजे खातीर थंय हांगा एश्युअर्ड आसा, थंय सर्टनिटी ना तुजी सर्विसेची. हांगा तुका नक्की आसा न्ही एक गव्हर्मेंट जॉयन जालो तर तुका सहज आसा काडच ना तुवें सोडल्यार. थंय कितें आहा, थंय तुका मुख्य सर्वीस मेळटलीच गॅरंटी ना. गव्हर्मेंट सर्वीस म्हण ती फेविकॉल गेलो चिकटलो की मागीर कितलोय सोड, जोर लगाव लेकिन छुट्टा नाही. काढून काडपाक जायना. काडले जाल्यार मागीर तुमी बोवाळ मारतालो असोसिएशन. काम करूंक नाका, तुमी बोवाळ मारतले ताका काडलो कित्याक. काडटा पळय हार्डली काडपाचो प्रश्नच येना अनलेस ही मेक्स ए फ्रॉड ऑर अदरवायज. अदरवायज काडपाक रिजन तुका काम आसना व्हडलें तशें. प्रश्न कामाचो ना हांगा माय डियर. हांगा कितें आसा तो ताका काडटा कित्याक ताणें एक फ्रॉड करून क्रिमिनल कितें करूं जाल्यार काडटले. काम करना अशें म्हणून खंयच काडलें अशें काडत ना न्ही. आनी काडली जाल्यार ताका सगळें फाटली ताची सर्वीस आसा दिवसून पयशे दिवचे पडटा. त्या खातीर नोबडी वॉन्ट्स टू किक एवरीबडी अनलेस ही फावंड इन गिल्टी ऑफ ऑफेन्सीस. यू नीड नॉट वर्क देर, यू कॅन ओनली गो टू वर्क. दॅट इज वॉट यू डीड इन PWD. इनफॅक्ट म्हज्या वेळार तशें म्हणजे आय वॉज नॉट फुल्ली बिझी. I see. I was not fully. And this was in 1989. 89 to 96. 96 7 वर्सां. Okay. I was not keeping myself fully busy in so but I used that कितें पळय free time मेळटालो न्ही, I used that whatever free time to develop my other skills like learning design, मागीर reading some other technical books and this thing. कित्याक म्हाका अशें हें नाशिल्लें की आय वूड रिमेन इन PWD फॉर एवर. वाजेवन सोडलें ना वाजोवन सोडूंक ना. हांवें वाजोवन सोडूंक ना. पूण जेन्ना जॉयन जाल्लो पळय न्ही दॅट टायम आय हॅड केप्ट माय सेल्फ अ टार्गेट ऑफ अबावट 3 to 5 years. जेन्ना 5 वर्सां जालीं म्हाका कंप्लीट एंड आय हॅड नॉट डन एनीथींग फॉर माय दीस थिंग गोईंग आवट ऑफ PWD, तेन्ना मागीर मातसो हांव रेस्टलेस जावपाक लागलो. सो आय डिसायडेड टू स्टार्ट प्रायवेट स्ट्रक्चरल कन्सल्टन्सी वायल स्टील इन PWD. कसली मेंटॅलिटी घेवन येतात गव्हर्मेंटा कडेन जॉब करतना?
बिकॉज ही मेंटेलिटी जी आसा जी राजनाची आसा ती खूप कमी सापडटा हय, तो भितर सरतनाच थंय आयलो आनी मेळटा तो वेळ घेवन आपूण शिकतलो आनी त्या शिकपांतल्यान आपूण फाल्यां प्रायवेट हें करतलो अशे तरेची हें कित तरी सम एम्बिशन इज देर. हांगा एम्बिशन नाशिल्लेच लोक येतात. परहॅप्स बाय एंड लार्ज म्हाका तशें दिसता. कित्याक सांगपाचें म्हणल्यार कोणीच बाबा हार्डली व्हेरी फ्यू लीव द गव्हर्मेंट जॉब्स. हेजे वरवीं अशें दिसता की हांगा एक एम्बिशन घेवन जर आयिल्लो जाल्यार तो कालांतरान तो खंय तरी तेगे एम्बिशन वाडटा आसलें आनी ताका हांगा स्कोप हांगा मोनिटरीयस जॉब तितलेंच करपाचें. तुका प्रमोशन पसून व्हेरी रेअरली आसता. जर अशें मनीस हांगा रावता कित्याक जाका एम्बिशन आहा तो वयता आसलो न्ही. कळ्ळें. म्हणजे बाय एंड लार्ज चडशें एम्बिशन ना गव्हर्मेंट सर्वीस मेळ्ळा पुरो आपले स्थायीक जाग्यार बसलें सगळें लायफ सगळें सेट जालें अशेंच एक मानसीक मायंडसेट आसता मायंडसेट कित्याक आसता. जाणा इवन जेन्ना हांवें डिसायड केलें आनी हांवें स्टार्टेड स्प्रेडींग अ वर्ड दॅट हांव आनी सोडटा म्हणून 1-2 वर्सांनी ना जाल्यार 1 वर्सान सुमार देर वॉज सॉलीड ऑपोजिशन. म्हणजे पीपल वर ट्रायंग टू कन्विन्स मी नॉट टू लीव द जॉब. कोण म्हणटाले कितें 7 वर्सां जालीं 6 वर्सां जाले तुका आनी फक्त आनी 1 वर्सान म्हणजे 7 वर्सां आनी 8 वर्सां कित्याक रावना तुका पेन्शन मेळटलें. कित्याक आनी थोडे तेन्ना एक स्कीम आशिल्ली आय डोंट नो वेदर इट इज स्टील देर 5 वर्सां यू कूड गो ऑन अनपेड लीव लीन घेवन वचपाक मेळटा. हय आनी मागीर कीपिंग लीन ऑन युअर पोस्ट. कीपिंग लीन ऑन युअर तूं पोस्ट. भायर वच टेस्ट द वॉटर्स आनी देन यू कम बॅक वेदर स्कीम आसा ती पूण आतां कोण वचना आसा वता भायर गेल्ले आहा लोक. हय म्हणजे कोणूय जर राजन डू यू रिपेंट पश्चाताप जाता कित्याक आज 6th पे कमिशना नंतर भरपूर चडटा गव्हर्मेंट सर्वंट हय सामको. ना कितें जालें हांव तुका एक ताजे बद्दल 2 वर्सां हांवें सोडून एक म्हाका अशें क्लार्क मेळ्ळें PWDचें. म्हाका म्हणलें मिस्टर मोये डू यू रिपेंट हॅविंग लेफ्ट PWD. ताणें विचारता आसतनाच डू यू रिपेंट काय म्हणून चल्लें कित्याक आय डोंट नो वाय शी थॉट दॅट आय विल बी ओनली रिपेंटींग अशें म्हणून. तर हांवें म्हणलें येस. तर म्हणलें ओ आय एम फिलींग सो सॉरी फॉर. म्हणलें मातशें लेट मी फिनीश माय सेंटेन्स. आय रिपेंट हॅविंग लेफ्ट 2 years स्लायटली later. If I had to leave 2 years earlier, I would have been even better off. कितना हांवें जेन्ना सोडलें that time market was आमचें construction market was already had plateaued out. आनी मागीर तें आनीक 2 वर्सांनी it went down. पूण कितें आसा तेन्ना सोडलें म्हणटकच I had to पेंवपाक जायत न्ही मागीर. But it was fun. It was fun, but to tell you frankly, not for a moment also म्हाका अशें दिसलें ना की I did some mistake by leaving the government job or whatever. So I always wanted to be on my own.